उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणो, प्रेस्तराचो दीस ह्या सकाळी आमी व्हडा भक्तीपणान उर्बेन हांगासर आमी आयल्या. आनी आज जेजू आमकां वंजला मुखान सांगता की आमी आमच्या बापाची खुशी करूंक जाय, न्हय आमची खुशी. ह्या संवसारी जिवितांत आमी जियेत आसतना जायते फावटी आमकां आमचीच खुशी करूंक, आमकां कितें बरें तें आमकां करूंक आनी सदांच आमच्या जिविताक जाय अशी संतोष समाधान संवसारी दृश्टेन आपणावंक आमी धांवता आसतना आमचो बाप म्हणटा, राव म्हजी खुशी कर, कित्याक तूं जावन आसाय म्हज्या पुता जेजूचे पाटलावधारी. ही उतरां आमकां हर एक फावटी आयकूंक जाय. हो नियाळ आमी करूंक जाय आनी ह्या नियाळांत आमी जियोंक जाय, देवाचें उतार वाचूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मानून हाडूंक जाय. हाका जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानावर आमी मागया. सर आमच्या पातकांचे दुखदन तांचे बक्षाने मागून नितळ अंतस्करणान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी ऐतीं करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोव घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बोळ दाखय
आणि आमच्या पथकांनी आडावन दरलीं तीं तुज्या मोगाची देणी आमकां बेगी मेळाशीं कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतलीं. आमकां एक कोट्या शहर आसा. आमची राखण करूंक सरेस्परान दुर्गांनी पागोर बांदल्यात. दरवाटे उगडा. विस्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्रांक भितर सरूंक दिया. तांचें मन थीर आसा. तूं तांकां शांती समाधान दिताय कित्याक ते तुजेर विस्वास दवरता. सरेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरा कित्याक सरेस्पर एक सासणीक काडप. ऊंच दोंगराच्या माथ्यार रावतेल्यांक ताणें सकला उडयल्यान. उंचायेर आसलेलें शहर सकला पडाशें केलां. तो तें धरणी पर्यंत सकला हाडटा. तो तें धुळींत उडयता. पांयां तळा तें मस्ततलें. ल्हानविकांचे पांय दुबळ्यांची पावलां तें मस्तितेलीं. देवाचें उतार हें. सदैव सर्वेस पोराचे नावी येता तो. सदैव सर्वेस पोराचे नावी येता तो. सोम्याक दिन मासुया कित्याक तो बरो. तासो मोग सासनाक बाळता. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरे. रायकुंवारांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरे. सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो. नितीची दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्गां दिता. खरेंच हें सर्वेस्पराचें दार. तांतल्यान भितर सरतले नितीवन मात. सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो. सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो. सर्वेस्परासून तुमकां मेळटा देखून ताका सोदा. तो आजून लागीं आसा देखून ताका उलो मारा. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे येजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणा लागलो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिक्सो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिक्तलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपर बांदिल्ल्या एका बुद्धवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवळ सडलें, जडवारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार गेल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदिल्ल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवळ सडलें, जडवारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आतां आमी आयकल्लो मातेवाच्या वांजेलांत तावन वेंचलेलो जावन आसा. आनी हो जेजूच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो 11 भाग. मातेवाचो दोंगरा वयलो प्रसंग जेजूच्या शिकोवणेचो पयलो भाग जावन आसा. जेजू सर्गराजा विशांत मनशाकुळाक कळीत करचे ह्या विशयांत मातेव दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजूची शिकवण सविस्तार तरान आमकां कळयता. आनी हो भाग आमकां देवाच्या राजांत भितर सरूंक कितें गरजेचें गी म्हूण कळयता. देवाच्या राजांत भितर सरूंक कितें अदीक गरजेचें हाच्या विशयांत मातेव आमकां कळीत करूंक कशी व्हरता. देवाच्या राजांत रेगा जाय तर आमचो मनोभाव, फकत आमची करणी न्ही, आमचो मनोभाव, आमचें चिंताप कितें आसूंक जाय म्हणून मातेव विवर्सूंक कशी व्हरता. दोंगरा वयल्या प्रसंगाच्या निमाण्या भागांत जेजू आमकां सर्गींच्या राजांत भितर सर जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, कितें आमकां सडीत गरजेचें सर्गींच्या राजांत रिगोवंक ह्या विशयांत आमकां तो कळयता. आमी मागणी करयेत, प्राजीत करयेत, पवित्र पुस्तक वाचयेत, भक्तीपण आदारयेत, जेजूक सोम्या सोम्या म्हणून आमी उलो मारयेत, बोब घालयेत. पूण जर आमी एक गरजेची वस्त करूंक, संगत करूंक आमी फाटीं सरता जाल्यार जे कितें आमी करता हें सगळें व्यर्थ जावन आसा. आनी कितें तें हे इतलेंच जेजूच्या सर्गींच्या बापाची खुशी करूंक तयार जावची. जर आमी जेजूच्या बापाची खुशी करिना तर आमी सर्गींच्या राजांत भितर रिगचे ना म्हूण जेजू आयच्या वांजेलांत कडक जावन सांगता. बापाची खुशी करची. आयकत आसतना संपें म्हण दिसता. म्हज्या बापाची खुशी, हांव तसो मोग करतां, ताका आराधन करतां, अशें आसता आसतना ताची खुशी करूंक कितें म्हाका कश्टांचें. हाच्या विशयांत आमी जाणा जावया. बापाची खुशी करच्या विशयांत मातेव ताच्या वांजेलांत 3 कडेन आमकां तसो उल्लेख करता. आनी अशें बापाची खुशी करची जेजूच्या पाटलावदाराचें कर्तव्य जावन आसा म्हणून मातेव आमकां दामून सांगूंक खुशी व्हरता. पयल्यान
माथेवाच्या वांजेलांत आमकां आमच्या बापा म्हणलें मागणें जेजून शिकयता आसतना तातूंत बापाचे कुशीचो उल्लेख केल्लें माथेव आमकां दमून सांगता. हर एका वेळा आमी मागणें करता आसतना आमच्या बापा म्हणलें मागणें करता आसतना तुजी खुशी कशें सरगार जाता गी तशेंच संवसारांत ती जावं म्हज्या जिवितांत ती जावं म्हूण आमी मागता. आनी दुसऱ्यान आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें बापाची खुशी आमी केल्ल्या करीत आमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नांव. आनी तिसऱ्यान गेत्सेमनी म्हळ्यांत जे कितें जेजून आपणाच्या शिसांक शिकयलें बापाची खुशी करा म्हणून ताच्या कश्टांच्या वेळार तें ताणें करून दाखयलें. ताचे मिसांव ताची काल्स मुखार आसा तसोच शिस ताका विकृत करूंक तयार जाला आनी थोड्याच घडयेन ताचे शिस ताका सोडून पळोवन जावच्यार आसात. आनी हे सगळे नियाळ जेजू रगात गमयत आसतना तो मागणें करता बापा तुजी खुशी वय तर म्हजी काल्स निवार पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. आनी हांगासर जेजू फकत ताच्या उतरांनी मात्र न्हय ताच्या सगळ्या जिवितांत देवाची खुशी करता. आनी अशे निमाणे घडये तो कश्टार आसतना बापाची खुशी करूंक तो फुडें सरता. मगच्यानो हांगासर आमी आयकूंसो वांजेल इल्लो कश्टांचो जाता. ह्या वांजेलाची उतरां आमकां इल्लीशीं कश्टांची म्हूण बगतात. कित्याक सगळें सारकें आसतना देवाचें आराधन करूंक ताची खुशी करूंक आमकां सुलाभ. केन्ना आमी कश्टांत आसा केन्ना म्हज्या जिवितांत हांव कंगाल जावन आसता फुडें कितें म्हणलें म्हाका समजना त्या वेळार जर कोणी येवन सांगता तुवें देवाची खुशी वळखूंक जाय देवाची खुशी तुवें स्विकार करूंक जाय म्हूण कोण सांगता जाल्यार खंडीत जावन हें स्विकार करूंक आमकां कश्ट. पूण जेजू आपणाच्या जिवितांत बापाची खुशी कश्टांच्या वेळार पाळन आमकां धैर्य दिता ह्या वखदां. मोगाचेनो आमच्या कश्टांच्या वेळार देवाची खुशी करूंक आमच्या बापाची खुशी करूंक आमकां संपेन जायत गी. जेजू म्हणटा वच तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत ये आनी म्हजी आनी तुजी काणीक भेटय वा तुजें बलिदान भेटय. देवाची खुशी ह्या वेळार म्हज्या काळजांत वाजता आसतना म्हाका देवाची खुशी करूंक साध्य गी. तुजो दुस्मान तुज्या मुखार आसा ताणें इतलें वायट केलां की ताका जिवेशी मारया म्हूण बगता असलें चिंतपां म्हज्या मतींत येतात. कित्याक इतलें वायट ताणें म्हाका केलां इतल्या खोटेपणान म्हाका ताणें चलयलां. पूण जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मानाचो मोग कर बापाची खुशी करूंक साध्य गी. तुवें तुज्या कुटुंबा खातीर जायतें केलें आपणाचें सर्वस्व त्याग करून तुवें बायल्या भुरग्यांक सांबाळलें आनी आतां तुज्या उतार प्रायेर तुजीं भुरगीं जावं वा कुटुंबाची जावं तुका पळयनात. ह्या वेळार जेजू म्हणटा तांकां स्विकार कर तांकां बक्षी ही बापाची खुशी करूंक आमकां साध्य गी. फोर्जरी करून मोस करून तुजी सगळी आस्त भितर घाल्या आनी काळजांत एक ताळो बॉम्ब मारता ताका बक्षी तुका हांव सांबाळटलो म्हूण देव म्हणटा आसतना हो ताळो स्विकार करूंक साध्य गी. ही बापाची खुशी स्विकार करूंक साध्य गी. असली जायतीं सन्निवेश आमच्या जिवितांत आयल्यान जावंक पुरो आनी येवंकी पुरो. पूण ह्या वेळार आमच्या कश्टांच्या वेळार आमी रगत गमेवच्या वेळार म्हज्या बापाचो म्हाका उडास येता ताच्या पुता जेजूचो उडास म्हाका येता. ताणें सांगली उतरां म्हाका उडासा येतात आनी उतरां स्विकार करून म्हाका जिवंक साध्य गी. सामान्य रितीन सांगचें जाल्यार साध्य ना. सामान्य मनशाक हें साध्य ना. पूण कोण आपणाचें जिवीत
जेजू म्हणल्या त्या कटपाचेर बांदता, आपणाच्या बावडताचेर आपणाचें जिवीत बांदता. कितले कस जाल्यार येदोळ मुसळ म्हाका सांबाळलो देव आनीकय सांबाळतलो म्हणल्यार बावडतान असल्या बावडताच्या कटपाचेर आपणाचें जिवीत बांदून हाडता. त्या व्यक्तीक खंडीत जावन ह्या कश्टांच्या वेळार बापा तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्हय म्हणलें सांगूंक हे मागणी करूंक खंडीत जावन धैर्य मेळटा. कित्याक धैर्य मेळटा? कित्याक म्हळ्यार देव आपणाची कृपा आमकां दिता. कशें जेजू ख्रिस्तान ताच्या कश्टांच्या वेळार बडव्याक धाडन बापान ताका धैर्य दिलें गी, तशेंच आमकांय आमच्या कश्टांच्या वेळार देव ताच्या दुतांक धाडटलो. बऱ्या मनाच्या मनशा मरेफात आमकां धैर्य दितलो, आमकां सांबाळटलो. आमच्या काळजांत आमच्या अंतस्करणांत धैर्याची उतरां तो देव न्हू आमकां सांबाळटलो. जर असल्या बरवशान आमी जियेता तेन्ना खंडीत जावन बापाची खुशी करूंक आमकां साध्य. आनी इवांजेलाची उतरां जी कितें जेजून सांगली ती आमच्या जिवितांत खरी जावंक साध्य. तर मगाच्या बाबानो आनी भयण, जेजूची उतरां इल्ली कश्टांची म्हूण बगल्यार ह्या उतरांत जिवीत आसा, ह्या उतरांत म्हजें भविश्य आसा, ह्या उतरांत बापाची खुशी करच्यांत सर्गींचे राज दायज थंयसर आटापून आसा न्ही आनी थंय त्या उतरांत आसा म्हणलें समजून जर आमी जियेता खंडीत जावन आमी कटपाचेर बांदिल्लें तें घर जावन आसा. हें घर सबोदी आनी ह्या सोबीत म्हजें जिवीत म्हणल्यार घराण्या मरिफात जेजूचें नांव आमी परगट करचें बरें जावं दी. हाका जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. म्हज्या मुखार बाबीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवोवपा म्हणटात तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाकडे मागणी आमच्या आणि आपल्या पुरुषाच्या आदरावर सर्वेस पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचे वरवीं ससनाची सरवण चडोवंक आमी पावशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना
ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी ससणी कतारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पंदो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गीक तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन सर्गीक तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसलें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पासो तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sogotu pergetuya. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोवणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची खूण रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरले जो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांनी दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवंकार मरये देवाचे माये संगाती भगिवन धर्मूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन मनोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची बदकां बगोस
आणि आमकां तळ्ळेन पुरो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाकुन्याची वितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बागले आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माय मगो सगुत जावन एकामेका शांती दियात देवाची शरीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शरीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शरीये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संवसाराच्या नामा समेस्त तांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पेल्ल्यान ती सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Wurun pau
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आणि सदां बाळतेल्या देण्यांक लबदोंक तूं आमकां शिकयताय. वो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागतांव तुज्या प्रितीवान पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां डिसेंबराची 2 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेर 5:30 वरार आराधन आनी ताजे उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. डिसेंबराची 4 तारीख आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार. ह्या दीस सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत हांगासर प्रेज एंड वर्शीप आराधन शिकवण आनी मीस आसतलें. सांजेचें मीस सांजेर 6 वरार प्रारंभ जातलें. डिसेंबराची 10 तारीख आमचे कॉन्वेंट कार्मेल डे आचरण करता. ह्या दीस सांजेर 5:45 वरार सांस्कृतीक सांज आमच्या सर्व कार्मेलीत ब्रदर्स जावन आनी सांगातास एक कोंकणी नाटक जाल्ले बरी जाता. ह्या दीस सांजेचे मीस 5 वरार आसतले, 6 वरार आसचे ना. ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाक तशेंच कार्मेल डेक तुमकां सर्वांक आमी मोगाचो येवकार दिता. कार्मेल क्रिसमस कॅरल्स कॉम्पिटिशन डिसेंबराची 11 तारखेर आमी आयोजीत केलां. ह्या वर्सा क्रिसमस कॅरल कॉम्पिटिशन्स 2 विभागांनी चलतले. पयलो विभाग 20 वर्सां सकल्यांचो, दुसरो विभाग 20 वर्सां वयल्यांचो. जर तर तुमी कोणूय जाल्यार ह्या क्रिसमस कॅरल्स कॉम्पिटिशनांत पात्र घेवन तुमकां बोन आसा तर तुमी तुमचीं नांवां आमच्या ऑफिसांत दाखल करचीं. डिसेंबराची 17 तारीख 17 हांगासर ह्या देव मंदिरांत सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत कन्नड भाशेंत एका दिसाची रितीर आसतली. ही रितीर चलून व्हरतात ब्रदर जोसेफ आनी ताजे टीम. जर तर कोणी बायबल डायरी घेवना तर इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत बायबल डायरी आमच्या स्टॉलांनी आसा, तुमी घेवचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां सरुबी रावया. सर्वे स्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवें. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजू मनशांचो इस्सा आमची येयलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिरागून कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितकें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सर्त सावां आमच्या काळजाच्या अत्रेक जें कितें आमी हांगासर घेवन आयल्या तें आमी जेजूच्या पांयांतळा समर्पया. मागीर आमी आमचे स्पसोत आमचे क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ती कुटाम बापाची खुशी करच्यांत आमी करसूंक जाय अशी कृपा मागया. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आकंताच्या वेळार आमच्या बापाचो ताळो आमी आयकोंक आनी त्या प्रमाणे आमी धैर्यान भरूंक जाय अशी कृपा मागया. मागया आमी आमच्या पिरेस्त भाव भयणी पसोत. प्रत्येक रितीन जांची आमकां वळख आसा, कोणी आमकां तांचे पसत मागोवंक कुमोक विसरल्या तांचे पसत आमी मागया. स्वामी जेजू तांकां आपडून गूण करून म्हूण मागया. मागया आमी आमच्या युवजनां पसत. जायती युवजन आज भावर्थतान पयस गेल्यार जावंक पुरो, कश्टांत आसा जावंक पुरो, तांकां बरें निर्दिश्ट काम ना जावंक पुरो, कामाच्या सोदनेर आसा जावंक पुरो, जिवितांत बरें लायफ पार्टनर सोदून आसा जावंक पुरो.
मुखेलें भविष्य रुपीत करूंक वावुरना आसा जावंक पुरो त्या सर्वां पासत आमी मागया. मागया आमी काजरे जोड्यां पासत तांच्या सक्रमेताच्या जिवितांत तांणी सदांच मोगान जियोंक बापाची खुशी करून जियोंक जाय अशी कृपा तांचे पासत आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबाच्या फिरेस्त प्रायस्तां पासत तांचे उतर प्रायती आसात. थोडे फावटी भलायके निमती तांकां मिसाक येवंक आत्मीक कायदे करूंक कस जातात. घरांनी तीं आसात तांचे पासत आमी विशेश रितीन मागया. मागया आमी आमच्या घरांनी आसच्या सर्व धाकटुल्या भुरग्यां पासत जेजू ताणें भुरग्यांचो जायतो मोग केलो तांकां पोटलून जावन आशिर्वाद दिले. तशेंच ह्या भुरग्यांक तो सांबाळून दी राखून दी. सर अपयांतलें विघ्नांतलें सर कोट्या देखींतलें आनी कोट्या इश्टागतींतलें तांकां सांबाळून दी म्हूण प्रत्येक रितीन तांचे पासत मागया. तांचें भविश्य बरें जावं दी म्हूण आमी मागया. मागया आमी आमच्या समाजा पासत आमच्या देशा पासत आनी सगळ्या संवसारा पासत सगळ्या संवसारार प्रत्येक रितीन आमच्या बोवारी शांत समाधान रास करून दी म्हूण मागया. आमचे वैयक्तीक तेसावां आमच्यो गरजो आमी जेजू मुखार दवरया. प्रार्थुया. ये भगवान जेजू बाळका जी सर्पद्व्याचे पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दी उखललो आसता. तुका पातयेनलो मरतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरले सिम तुझे संगता श्रेयामते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगसी चेंजेस आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी एक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळती दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपण आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान आमची मागची कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे वेगळे सर कश्ट आनी रास पावन जे कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक ताका आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया. सांगता मागया. ये भो उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सटपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी वतींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जडोवन दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळका जेजूचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचें संरक्षण करून तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येतान रास करता ससनाच्या ससनाक.
जिसू बढ़ता इमानुएला तुझे चरणी आम्ही दिव्याने फोडल्या तुका मी हसिता तुझी नवर्णिता तुझ्या उतरा प्रकार सलून आधार मागता जिसू बढ़ता इमानुएला मुरी उदरी संगीतलो शिकुणाचे माणिक जालो देवाक मानवून वाडोय पिल्या गची पावलो दैवीक सन्माई तू बोलो जिसू बढ़ता इमानुएला तुझे चरणी आम्ही दिव्याने फोडल्या तुका मी हसिता तुझी नवर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाश आधार मागता जिसू